सरकार हो फोटो उलयता. सरकार जे अशे फीश माफिया आसा तांकां प्रोटेक्ट करपाचे सगळे आपले जे आसता ते पणां लायिल्ले आसा. कारण आसाम, मेघालय, नागालँड ह्या सारक्या स्टेटीन आजकाल केरळाचे फिशरमॅन आशिल्ले ते म्हणटा आमी फॉर्मेलीन आमी यूजूच करता आनी टॉलरेट करना. सो जेन्ना फॉर्मेलीन थंय यूज जाता म्हणून कळटा, एक रिपोर्ट सकाळचो येता तो फॉर्मेलीन असं म्हणटा आनी तो रिपोर्ट चेंज जाता. सो आयजून कोणा अरेस्ट जालो ना. ज्यो गाडयो येतात त्यो गाडयो कोणा हें करना. आमचे कितलेशे ट्रॉलरवाले मागतात की हे नुस्त्याचे विकपा आमकां दिया म्हणून, थंय सरकार दुर्लक्ष करता. सो जो नॅक्सस आसा ह्या सरकारांतले सगळे लोक गोवा फॉरवर्ड आनी BJPतले हेंचो जो नॅक्सस आसा फीश माफिया कडेन तो एक्सपोज जालो आसा. ते गोंयकार म्हणून ते एक्सपोज जाले आसा. सरकार फक्त गोंयकारांक लुटपाक आनी काबार करपाक पडटा. म्हणजे कशें करून गोंयकारांक मारप हो एक हेतू. हो जावं कोळसो घालून मारप, जावं तितून हें पॉयझन घालून मारप फॉर्मेलिनाचें. ताजे शिवाय सरकारा कडेन हेजें ना. सरकार इज कम्प्लिटली फेल. आनी ह्या सरकारान सगळे सॅक्रिफायस केले. म्हणजे गोंय विकपाक काडना. तो फायनल सेल्डीट करपाक ना. ते केन्ना करतले पळोवपाक. आमी तांकां विरोध करीत रावतले. लोकांचे प्रश्न आमी फायट करीत रावतले. आयज हो गव्हर्मेंट हा तो फेल आहा, करप्टेड आहा आनी आयज बारीक मनीस सफर जावपाक लागला.